आमी आसात कोरगांव जंक्शनाचेर अशें तुमी फाटल्यान पळयतात हांगा नॅरो रोड आसा आनी हांगा आयज जशें हायकोर्टाच्या आदेशा प्रमाण ते हांगा रोड मोजप काम सुरू आसा MDR 17 जो रोड आसा तो 25 मिटर ते मोजपाचें काम सुरू आसा पण काही लोकलांचे अशें की ते हांकां सांगूंक ना आनी तरी पंचायत म्हणटा आमी नोटीस केल्ले मागीर नोटीस बोर्डार मारलेले पेपरार आयला चॅनलाचेर बी आयल्या अशें तांचें म्हणणें आसा आनी एकंदर आयज कोरगांव सेक्रेटरी कोरगांव पंचायत सरपंच अब्दुल नायक आणि त्यांचे टीम जे आसा ते मेजरमेंट करपाक आयले आनी काही स्थानिकांनी तांकां प्रश्न केले की जे जुने रोड आसा ताचेर तुमी फोकस करून थंयसून तुमी घेवचे काही जाणां 2 मिटर भायर आयिल्ले आसा भितर आयिल्ले आसा तर तेचे खंय तरी ते जावचे आनी हे जे नॅरो रोड आसा हेका खंय तरी बायपास करचे आणि लोकांचो विचार करचो कारण हांगा कमर्शियल म्हणजे हांगा जे रोजी रोटीचो प्रश्न आसा तांचे खंय तरी विचार करप खूब गरज आसा अशें सरपंचान उलयल्लें आसा आनी ह्याचेर सरकारा कडेन आमी मागणी करतले जर लोक जर सपोर्ट करता जाल्यार अशें तांच्यांनी सरपंचान उलयल्लें आसा एकंदर आयज जे हायकोर्टाच्या ऑर्डरा प्रमाणे जे प्रत्येक गांवांत आमच्या हरमल मांद्रे मोर्जी ह्या गांवार सध्या लोकांचो जो भंय आसा हे जाल्लें आसा पण लोकांनी खंय तरी लोकांच्या फुडें हे पंचायत जे आसता तेंच्यांनी समजून सांगपाची गरज आसा आनी तांकां विश्वासान घेवन हे काम करप खूब गरज आसा एकंदर नाजाल्यार लोक अशे एग्रेसीव जातात आनी मागीर कितें एग्रेसिवान कितें बरें वायट जावं शकता त्या खातीर खंय तरी सरकारान सुद्दां हाचेर विचार करून लोकांचे जर वाटावतात जे घरां वाटावतात तर ताचेर सुद्दां विचार करप खूब गरज आसा तर तुमी सर्वे सुरू केल्यात पळयात खुबशे स्थानीक लोक आसात ते बेजार जाल्ले आसात आनी ते म्हणटात पयलीं इन्फॉर्म करूंक ना आनी कितें इश्यू एकंदर पळय ऑनरेबल हायकोर्टान जो इन्स्ट्रक्शन गायडलायन दिल्ले आसा MDR 17 जो रोड आसा तो 25 मिटराचो आसा सेंटर पॉयंटसून आमकां 12.5 सध्या आमी जो घेतो कमर्शियल फक्त घेतो रेसिडेन्शियल आमी अजिबात घेयनो आनी त्याच्या आधारे आमी ही आमची प्रायमरी स्टेज आसा ती आमी लोकांनी हांव फुडें फुडें आमकां रिप्लाय दिवपाचे फुडें कशें करपाचें आमी सरकाराक त्या फुडें बाजू मांडटले आमी हेच्या फुडें सगळ्या गजाली जातले सध्या आमी MDR 17चेर फोकस केला तो इम्पॉर्टंट धरला तेच्या खातीर सध्या आमी कोरगांव जंक्शनाचेर उबे आसा येस सर आणि आता लोकां खातीर तुमी कितें मिटींग किंवा सभा कोरगांव जंक्शन ह्यो आसा एकदम नॅरो रोड आसा ह्या काळाची गरज आसा की हाका बायपास एकदम जायो सरकारान हेचेर आमचेर फोकस करपाचो कित्याक आमकां बायपास रोड हांगा मस्ट अजीब जायोच आसा त्या खातीर सगळ्या ग्रामस्थांक आनी सगळ्यांक मी आव्हान करता की बायपास रोडा खातीर आमकां एक सपोर्ट करपाचो आनी जे भाटकार आसा त्या भाटकारा बरोबर आमी कॉर्डिनेट करतले आनी सरकाराक फुडें हेतून धाडून दितले की आमकां ह्यो जो आसा आमकां बायपास रोड करून दिवपाक हे असे सर्वे करतात ते बुवा कसले सर्वे ते किती गव्हर्नमेंटीचे फुडें काय आहा हे सगळे हेंच्यांनी आदी ग्रामसभा घेवन प्रत्येक गांवांत सांगूंक जाय आसले अशें म्हाका दिसता कित्याक आतां ऑन दी स्पॉट कोण घरवाले ना कोण शॉपवाले ना तुम्ही मेजून गेले पण त्यांचे कितें तरी पण आसतले ना ते सगळे आदी करूंक जाय आसले पंचायतीन ऑन दी स्पॉट कशें येता तुमी हे तुमचो हेंची 100% चूक आहा हेंच्यांनी पयलींच पळोवंक जाय आसलें का गांवांत बुवा आमी लोक सगळे आमच्या आंगार येतले किंवा लोक सगळे आमकां विचारतात तुमी सिस्टमॅटीक करा अशें करूंक जाय आसलें म्हाका दिसता आनी हो जो रोड आसा तो आदलो जो रोड आसा पयलो पोर्तुगीज टायमा पयलीं उपरांत लागलेलो जो आसा हेचेर प्लानाचेर त्या रोडा वचून हाबाब करूंक जाय आतां हो एका सायडीन जागो मेळटा म्हणचे 2 मिटर वाडयल्लो आहा मागीर त्याच्या फुडें परत 2 मिटर म्हणजे त्याच्या फुडें 2 मिटर असणारो मनीस लॉस जालो न्हू पयल्या रोडा पासून 15 वर्सां पयलींच्या रोडा पासून हापा वरसून मेजपाचो असं म्हणटात येस सर प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.